ह्या दिसांनी लोकांची एक चिंता झालेली आसा की बिलां कांयच्या काय येत आसा थोड्यांक भरपूर वाडोन येयल्या मग अशी कंप्लेनी म्हाका खूब आयिल्ली आसा. इवन आमच्या आमदारांनी काही प्रश्न आतां विधानसभेत विचारलेले आसा. येता ते 31 तारखेक ताका आन्सर हांव दितलोच. पूण तरी आसतना खरेंच जर बिलां चड येता हाची शहानिशा करपा खातीर हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्ट केला चीफ इंजिनियराक. आनी येता कदाचित लोकां जर चड बिलां येयलां अशें दिसतात आनी येवन एक्झिक्युटीव इंजिनियर ऑफिसांत येवचें आनी तें बील चॅक करून घेवचें. आनी तातूंत जर कितें मिस्टेक्स आसात ते सगळे सारके करून आनी तांणी जर भरल्या जाल्यार ते पयशे आमी फुडल्या बिलां वाशील करून हें सगळें करतले. आतां इतलें आसून जर खरेंच आनी बिलां जर मुखार वता जाल्यार ताका एकूच उपाय आसतलो, आमचे रेट्स कमी करूं शकता काय कितें. आनी हाचो विचार हांव एट दीस स्टेज करूं शकना, कारण हाका फायनान्शियल हें आसा. त्या नंतर JERC म्हणून जे आमचे हें आसा ताचे माध्यमांत येता आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटान आयिल्ल्या कारणान आमकां ताजेर विचार विनिमय करून जितले पयशे आमी कमी करता तितले आमकां बजेट प्रोविजन करचें पडटलें. आनी हें बजेट प्रोविजन करता आसतना सगळे विचार आमी लक्षांत हाडचे पडटले. मुख्यमंत्र्या कडेन म्हाका एज अ फायनान्स मिनिस्टर म्हणून विचार करचो पडटलो, ताजे कडेन उलोवचें पडटलें आनी त्या प्रमाणे मागीर फायल मूव करचें पडटलें. पण जर लोड वाडोवपाचो हें करपाचो ते तें जालें तें चालू जालें. जशी जशी बिलां लोड येता त्या प्रमाणे ती बिलां येता. समज तुजो लोडूच जर वाडला जाल्यार बील हांवें वतलें. बट हेजेर बिलां वाडपाची वन ऑफ द ऑप्शन एक कितें गोश्ट पळोवपा जाय, ह्या म्हयन्याचे युनीट पडिल्ले ते फाटल्याय म्हयन्यात तितलेच पडल्या काय कितें, तितलेच जानेवारी पडल्या काय कितें, हें सगळें पळोवचें पडटलें. वाडल्या लोकांक वचून जे मेळपाचें म्हणटा तुमी एक्झिक्युटीव इंजिनियराक मेळचें, एसिस्टंट इंजिनियराक मेळचें आनी ताची शहानिशा करची. आनी जर कदाचित तातूंत कितें जर मिस्टेक आसा ती सारकी करून घेवची. कोणीय जर तांकां कितें सांगता आसत तांणी चीफ इंजिनियराक मेळचें. तुमी तुमच्या ट्रस्टाचे फोंड्या ऑफिस ओपन केल्लें हांवें पळयलें. सो आतां तेच्या उपरांत आमकां पळोवपाक मेळ्ळें तें म्हणल्यार जे WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर यांच्यांनी थंयसर जनता दरबार कितें तरी चालू केला फोंड्या. सो कशें कितें पळयता तुमी? ना, म्हाका ताचेर कांय उलोवपाचें ना. ताणें कितें केलां ताचेर म्हाका उलोवपाचें ना. प्रत्येकान आपलें जाय तें करपाचें. ऑफ द पिपल, फॉर द पिपल, बाय द पिपल आसा. आनी ही लोकशाही आसा. लोकशाहींत प्रत्येकान समंजसपणान काम करप हें मोठें आमची युतीच आसा. युतीच्या धर्माचें पालन करून हांव काम करतां. तशेंच काम म्हजें मुखार चालू आसतलें. सर पण आनी एक विशय म्हणटा तो तुमी काम करता थिंगा फोंडा सुभाष शिरोडकर येता म्हणटा आनी दलवी त्या सायडीच्यान कावन्सिलर आता म्हणटा उदक ना, सगळें सारकें ना. मागीर हें कशें दोन मंत्री थिंगा पळयता आनी उदकूय ना फोंडा. उदका खातीर थंय ज्या तरेन काम जावपा जाय आशिल्लें फाटले 4 वर्सांत तें काम जालें ना. सो रवी नायकान काम करूंक ना. हांव तशें म्हणूंक शकना, कारण त्या 4 वर्सांत जें कितें फोंड्या जावपाक जाय आशिल्लें तें जायना अशें लोक म्हणटा. आनी हे लोक जे कितें उलयता पळय तातूंत थोडें तथ्य आसा. सारकें आसा. मेंटेनन्स जें जावपाक जाय, खंयची गोश्ट नवी घातली म्हूण जालना ती मेंटेन करची पडटा. आनी तें मेंटेनन्स प्रॉपर वे जावना हें सामकें सत्य आसा. आनी ताचेर कोण कांय उलोवंक शकना. सत्य आसा तें सत्य. आतां तें सारकें करपा खातीर आमी सगळे प्रयत्न आसा. हांवूय आसा, CMूय आसा, आतां सुभाष शिरोडकर येता. सो पूण एक सदमाना म्हाका की तुमी म्हणटा पळय तें सत्य आसा जाल्यार फाटलो तो जे लेट आसा ते मंत्री आशिल्ले, आतां तुमी दोग जाण मंत्री पळयता, कावन्सिलर पळयता, सरकार तुमचें सगळें आसा आनी सगळें सारकें जावंक ना. हें कशें कितलें आसा तें सारकें? उदकाचें उलयता. जर कॉलनी वाडत गेल्या ताका जर पयलीं घातिल्लें पायप डायमिटर जर कमी आसा, सगळ्यांक उदक कशें पावतलें? सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी पयलीं पळोवपाक. सो हू इज टू बी ब्लेम फॉर दॅट? I can't tell you who is to be blamed at this stage. I will study the case and I will see that it is done. सो तुमी काम करतले? ऑफकोर्स हांवें काम ऑलरेडी चालू केलां. फोंडे कॉन्स्टिट्युएन्सी युतीच्या धर्मांत हांवें काम चालू केलां. सो आयज आतां जें काम जावंक ना तें सुदीन करून दितलो फोंडेच्या लोकांक? तितलो तर ती कॅपेसिटी आसा म्हाका. युती धर्मा जर तुमकां पॉझिटिव्ह सायन जर येयली, कारण थंयसर व्हडलो लिडर असो फोंड्या कोण ना सध्या पळोवपाक गेलेले, तुमी ती एक सीन अशें पळोवपाक गेल्यार दिसता पडटा. आज तुमकां जर पर्यंत दिलें हो जो मतदारसंघ आसा तो मगो पक्षाचो मतदारसंघ. थंय भारतीय जनता पक्षाचो केन्नाच
मनीस निवडून येवना. इवन रवी नाईक जो आसा तो काँग्रेसीत निवडून आयिल्लो. पयल्याच फावट तो जेन्ना भारतीय जनता पक्षान गेलो तेन्ना फक्त 70 मतांनी तो निवडून आयला. हेचे वयल्यान एक सिद्ध जाता की तो पारंपारीक जे वोटर आसा फोंडेचे ते मोको पक्षाचेच आसा. पण सावयकरांनी म्हटलेलें आसा की हो सीट BJP सावयकराचें म्हाका लागना. तो ताजो स्टेटमेंट म्हाका लागना. हांव युतीच्या धर्मान आनी राजकारणांतले आज बसून जे कितें इतिहास आसा ते पळयले नंतर तें हांव उलयतां. सावयकार कितें उलयता तो सावयकार ताचेर म्हाका कांय उलोवपाचें ना. बट यू फील कॉन्फिडंट तुमकां मेवतलें सीट युतीच्या धर्मांतल्यान? सर्वे प्रमाणे एज ऑन टुडे आमची सर्वे हाय आसा. MGP. So MGP is bound to get that. लोक कितें म्हणटा फोंड्याचे तुमकां? हांवें सर्वे टुडे सर्वे आमी फुडें. टुडे सर्वे आय हॅव डन द सर्वे. बरोबर. हांव फुडें आसा. इतलीं वर्सांचे तुमचे एक्सपिरियन्स आमी पळयलां पॉलिटिक्सान आनी जेन्ना आमी पॉलिटिक्स उलयता आनी एसेंब्ली इलेक्शन उलयता एसेंब्ली इलेक्शनाची पार्टयेची टिकेट म्हणून आमी सदांच आयकताले. आतां थोडे जाण कदंबाची टिकेट काय म्हणून जाता हे कितें कित परतें सारकें? आतां लोक कदंबाची तिकेट मागताले, रेल्वे तिकेट मागताले, एविएशन विमानाची तिकेट मागताले. हे सगळ्यो गोश्टी आतां चालू जाता. त्या खातीर हे जे प्रश्न जे कोण कोण विचारता तांकां आन्सर जे आमचे आमदार दिता तें बरोबर आसा. कित्याक तुमी सदांच म्हणलेलें उडयो मारता तांकां बाय टिकेट दिवंक ना. आज सदांच न्हय आतां सुद्दां म्हणटा जे कोण पळय हेवटेन तेवटेन उडयो मारता तांकां म्हणटा ते खंयच्याच पक्षान तिकेट दिवपाचें ना. हें म्हज्या 2000तल्यान हांव चालू केलां. हांवें पयलें पत्र राष्ट्रपतीक बरयल्लें, दुसरें पत्र प्रायम मिनिस्टराक बरयल्लें 2002 आनी तिसरें पत्र हांवें इलेक्शन कमिशनाक बरयल्लें. म्हजे कडेन तें आसा. त्या नंतर हांवें प्रत्येक न्यूज पेपरान एडवर्टायजमेंट दिल्ले अशें लोकां पासून सावध रावा म्हणून. जवळ 2 वर्सां हांवें इन रायटींग हांवें हेचेर खूब हें केलां, पत्रव्यवहार केला. वायट दिसता अजून ते एक्ट जायना. पूण काल सुप्रीम कोर्टान जें हियरींग जालां महाराष्ट्राचें तातूंत खुद्द सुप्रीम कोर्टाच्या जज्जांनी म्हटलां की हो एक्ट आतां स्ट्रॉंग करपाक जाय. बट कितल्या हितून सारकें सर की सिनियर पॉलिटिशियनाचे पुताक कदंबा टिकेट बा दिता बा म्हणटा कितें? प्रसिद्धी मेळोवपाक कोण कोण कितें कितें उलयता ताचेर हांव कितें कमेंट करता. पूण सद्या आतां आमी पळयता की तुमी आतां आव्हान केलें की डिफेक्टरांक तिकेट दिवपाक जायना. अजून सांगता हांव. आव्हान केल्लें न्हय, अजून सांगता हांव की डिफेक्टरांक तिकेटीच दिवपाक जायना. डिफेक्टर राजकारणाची वाट लायता आनी पक्षाची वाट लायता ते आनी त्या खातीर डिफेक्टरांक तिकेट दिवपाक जाय. सो लोक ह्या फावटी राग काडले काय दिसता तुमकां 27 कारण खूब ताचेर हांव कांय उलयना. कोणी तिकेटी दिता ताचेर आसा. काँग्रेसीन काल स्पश्टपणे म्हटलां की आमी आमकां सोडून गेल्ल्या लोकांक परत तिकेटी दिवचे ना म्हणून. तशें भारतीय जनता पक्षान करपाक जाय. आमी केलांच. अशें सगळ्या पक्षांनी केलें जाल्यार बेस्ट जातलें. BJPन केलें जाल्यार ते 8 जाणांक चान्सच ना मागीर. ना ते तांचे तांणी पळोवपाचें. तांच्या भुरग्यांक दिवपाचें, तांचे कोण बायलांक दिवपाचें अशें करपाक जाय. पूण तांकां दिवप. शिवाय हें बंद जावचें पूण ना. तांकां दिवप ना. ऑफकोर्स एक जर निर्णय घेतलो जाल्यार तें तशें आसता. वॉट यू टर्म अ डिफेक्टर एज? वॉट सुदीन टर्म्स अ डिफेक्टर एज? डिफेक्टर जो आसता आनी ताका जर डिफेक्ट करपाक जाय जाल्यार सरळ रिजिग्नेशन दिवन दुसऱ्या पक्षाक वचपाचें आनी ती हें लडोवपाचें. तो दम आसपाक जाय न्हू. तें ताणें पळोवपाचें. हे असले उडयो मारून पक्ष खिळखिळे करून दुसऱ्याचो फायदो घेवन हें करप बरोबर न्हय. एका वटेन तुमी पक्षाची तिकीट घेवन तुमी निवडून येता आनी दुसरे वटेन तुमी परत त्या पक्षाक त्रासदायक जाता अशें करता. हें बरोबर न्हय. पूण एके त्या खातीर ह्यो गोश्टी खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी जश्यो त्यो सुरवात गोंयांत जाल्यो तश्योच ते गोंयांतल्यान बंद जावप हें बेस्ट उदाहरण वतलें. कारण सबंद भारतांत डिफेक्शन चड गोंयांत जालां आनी गोंयांतलें उदाहरण घेवन बाकीच्या स्टेटींनी डिफेक्शन केलां. आज हें उदाहरण परत ऑपोजीट गोंयांत जावपाक जाय. सगळ्यांनी अशा लोकांक दूर दवरपाचें. ते लडो कशें अपक्ष लडो आनी कितें लडो ते स्वता पक्ष काडून लडोवन ही बाजू वेगळी. पूण हें बंद जावपाक जाय. सो युती तेमची फुडें आसा म्हणजे युती फुडें आसा. म्हणजे MGक सीट मेळपाक जाय. ते मागीर हांगा न्हय, हांगा कांय जावचें ना. हायकमांडार डिस्कस जाता. सो तुमी तुमचो प्रस्ताव दवरले त्या टायमाचेर येयलो जाल्यार
एके सायडीच्यान तुमचे NGP लिडर म्हणटा की मगो पक्षाची तिकेट मांद्रे जिताक दितलो, दुसरे सायडीच्यान ते पार्सेकर म्हणटा हांव बसतलो, सोपटे म्हणटा हांव बसतलो. म्हाका ताचेर कांय उलोवपाचें ना. एक म्हणजे मोगो पक्ष एक्झिक्युटीव कमिटी आसा ताचेर निर्णय एक्झिक्युटीव कमिटी घेतले आनी जी पळय आमची पार्लमेंटरी कमिटी जाता त्या वेळार आमी तें पळयता. तुमचो आमदार आसा न्हू सर सद्याक, तेजेर मातसो धक्को दिसना? हांव कांय उलयना न्ही. हांव लेजिस्लेटिव्ह एसेंब्लींत जर ताचेर कितें उलोवपा जाय जाल्यार उलयतलो. हांव त्या आमदाराचेर कांय उलोवंक शकना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.